Ergan tuka Jesu, महिमा तुका Jesu, ग्लाब तुका Jesu. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आज देवाचे उतार आम्ही नियाळ करूया. मत्तेव सुवांजेल 7वा अध्याय 15 ते 20 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 15 to 20. फडकिरा प्रावद्या विशयन सत्राय गेया. ते तुमचेशी बकऱ्यांच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वखटां. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांठेरींत दाखो खुंटूंक मेळनात, वा सरट्यार आंजुरां खुंटूंक काडूंक मेळनात. तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातरन उज्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. एक वरती शिकून जेजूचे आजच्या काळार ह्या आमकां बारीक गरजेचें. आमी पारखून पळोवचें गरजेचें. आनी जायते आमचे मदें जण आसात, देवाचे उतार परगडटात आनी जायते अजापांनी अद्भुतां पुरो जातात खंडी सावन. पूण थोडी संगती आमी आज परखूंक पळोवच्या खातीर आज जेजू आमकां आपोवणें दिता. तांची फळां बरो रूख बरें फळ दिना, पाड रूख बरो रूख बरें फळ दिता, पाड रूख बरें फळ दिवंक शकना म्हणून. देखून ही फळां कसलीं फळां आमी पारखून पळोवची त्या मनशांतय कसले आसात म्हणून आमी पारखून पळयेत. आमी जर गालातकारांच्या पत्राक गेल्यार थंय सांग पावलो आमकां ती फळां कहलीं म्हणून सारक्या रितीन सांगता. गालातकारांचें पत्र 5वो अध्याय वाक्य 19 वाचल्यार आमकां कळटात ती फळां कहलीं म्हणून. एका मनशा थंय कहलीं फळां आमी पारखुयेत. ज्या मनशा थंय पळय रक्तमसांतल्यान उब जाता ती कृत्यां स्वस्थ वळखुयेत म्हणून सांगता सांग पावल. स्वस्थ वळखुयेत. कांयच तांचो भिरांत ना या कांयच डावट ना. एका मनशाच्या जिवितांत कितें बरें आसा कालें प्रगत तें स्वस्थ तुमी वळखुयेत म्हणटा. ज्या मनशा थंय व्यभिचार आसा जाल्यार, अनिश्कळपण आसा जाल्यार, पॉजिटिवपण आसा जाल्यार, हे बॉम्बे पुजा म्हळ्यार काली मुर्तीची पुजा मात करची न्ही. जर तो पयशांक तो लब्धोन आसा जाल्यार ती एका तराची बॉम्बे पुजा म्हणटा सांपाव. पयशे लब्धोन आसचे आनी माट मंत्रां, दुस्मानगाय, झगडीं, मसर, राग, स्वार्थ, मानभेद, थंड, पेल्याचो पोटजाळ, बेबदेपण, पानसव आनी असलें सक्कड ह्यो जावन आसात फळां. ज्या मनशा थंय आसा जाल्यार त्या मनीस न्हीज जावन तुमी पारखुयेत. आनी एक बरीं फळांय आसतात. हे पुरो पाड रूख पाड फळां दिता. ती पुरो पाड 15 फळां आसात हांगा बरयल्लीं. ती सगळीं पाड फळां आमी स्वस्थ वळखुयेत. व्यभिचार, अनिश्कळपण, पॉजिटिवपण, बॉम्बे पुजा, माट, दुस्मानगाय, झगडी, मसोर, राग, स्वार्थ, मानभेद, थंड, पेल्याचो पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असलें सक्कड. तर बरो रूख बरीं फळ दिता म्हणटा जेजू. बरीं फळां खंयची? मोग, संतोश, समाधान, सस्निकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासपण, बळेपण, स्वदमान, असलें सक्कड. ही 9 पवित्र आत्म्याची फळां. बरो रूख बरें फळ दिता. जे मनीस देवाचें उतार परगट करता, ह्या खंयचीय काम करता जाल्यार मनीस तुमच्या जिवितांत येता आसतना त्या मनशा थंय असलीं फळां आसात गी म्हणून तुमी पारखुयेत. करेक्ट पारखुयेत. सैतानाचीं फळां 15, पवित्र आत्म्याचीं फळां 9 हांगाच बरोवन घाल्लीं आसा. तुमी वाचल्यार गलातकाराचें पत्र 5वो अध्याय 19व्या वाक्यातावन 20 आनी 3 वाक्यांसर वाचल्यार पुरो. जाल्यार करेक्ट घालता खंयचीं फळां खंयचो रूख मनशांक पळयतना तो घालता खंय. त्या मनशाची कालीत कशी आसा, तो कसो जियेता, ताच्या कुटुंबान तो कसले संबंद दवरून आसा. जर एक मनीस देवाचें उतार परगट करता जाल्यार जर तो तसो संबंद ताच्या बायले थंय ताच्या भुरग्यां थंय बरो ना जाल्यार तो मनीस फटकिरो न्ही. तो तसो तो संबंद ताका बरें करून दवरूंक जायना. जर एक मनीस देवाचें उतार परगट आपल्या भाव भयणी कडेन मोगान ना,
आवय बापाय कडेन बरे संबंद ना, शेजाऱ्यां थंय बरे संबंद ना, तो फटकिरो न्ही, ताका पळयतना कळटा न्ही. आज पारखून पळोवची बारीक गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार शेळया मध्ये बलप्या आसातच. देखून आमी पवित्र सभेंत आसतना आमी पळोवन काणगेचे जी व्यक्ती थंय तूं वेथय जाल्यार पयलें तुवें पळयचें तो पवित्र सभेंत आसा गे. पवित्र सभेचें कितें मौल्य आसात तो उखल धरता गे. ह्या सक्रामेंताक तो फावो तो मान दिता गे. ह्या मिसाच्या बलिदानाक फावो तो गौरव दिता गे. पुरो संगती आरामेर खंयच्या मनशाक पारखूंक जाता. ल्हान ल्हान भुरग्यांक सयत ओल्यो संगती पारखूंक जाता. ल्हान ल्हान संगती पळयतना कळटा. देखून आमी सत्राय काणगे आज एक बरें बूद बाळ जेजून आमकां सांगल्या. बरो रूख बरें फळ दिता, पाड रूख पाड फळ दिता. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिवंक जायना. आमी ह्यो संगती आमी समजून काणगेवेत. देखून हे एकामेकाक कशी करूंक जायना. जडन जाल्यार कशी करयेत. काट रूख आनी बरो रूख कशी करन तांचे तावन बरें फळ काडयेत. पूण हांगा कितें, हांगा त्या मनशानंत बदलचें. त्या मनशानंत बदले ताणें जेन्ना ह्या मनशापणा पळय जेजूच्या मनशा थंय कशी केल्यार जेजूचें मनशापण आसा त्या मनशापणा थंय कशी केल्यार ताचे थंय बरीं फळां खंडीत जावन येतात. कितलोय तो पाड जावं दी, जर तो जेजू थंय आसा, जेजू थंय रावता, जेजू थंय रावता आनी ताचे थंय ती पवित्र आत्म्याची फळां तुमकां पळोवंक दिसता जाल्यार तांचें जिवीत जेजूच्या जिवितांत कशी केला म्हणून अर्थ. पूण तांणी आमी पवित्र सभेचो मोग करूंक आसा. आमकां ल्हान भुरगीं आसतनांत आमकां खंयी हॉलांनी व्हरून अर्पूंक ना. आमकां इगर्जेंत व्हरून त्या वेदी मुखार तें अर्पिल्लें जावन आसा आमकां. आनी आमी देवाची, आमी पवित्र सभेची, देखून आमी तो गौरव तो मान आमी दिवंक जाता आमच्या पवित्र सभेंत. आमकां भावार्थ मेळ्ळो पवित्र सभेंत हांव, आमकां विश्वास मेळ्ळो पवित्र सभेंत. आजकाल जायते मागीर मेळोवंक पुरो, तुमकां मस्त संगती मेळोवंक पुरो. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी क्लियर आमकां क्लियर जाता. आमकां हर एक सक्रामेंत मेळटलें पवित्र सभेंत हांव. पवित्र सभा म्हळ्यार जेजूची पतीन म्हूण सांगता सांत पावल, जेजूची पतीन. तर त्या पवित्र सभेचे दूध पिवन आमी व्हड जाले. हांव थंयच्यान आमकां भावार्थ मेळ्ळो, थंयच्यान आमकां मागणें मेळ्ळें, थंयच्यान आमकां देवाचे उतार मेळ्ळे, थंयच्यान सगळें आमचे सक्रामेंत आमकां मेळ्ळे. तर आमी थंय गौरव दिवचो बारीक गरजेचो आनी थंय रावचेंय बारीक गरजेचें. विधेयपण गरज म्हूण सांगता. विधेयपणाच्या कितें बलिदान आसत मेस वता म्हूण चिंतात वे म्हूण सांगता देवाचें उतार. देखून आमी पवित्र सभेंत आसाव आनी पवित्र सभेंत रावया, पवित्र मोग करया आनी बरीं फळां आमी दिवया. कितें वायट आसा तें आमचे तावन काडून उडया, तें सगळें कातरून बेंडून नितळ करया. आमचें जिवीत पवित्र जावं दी आनी एक बरो रूख फळ दिवचो तसलो रूख आमचें जिवीत जावं दी, आमचीं कुटुंबां जावं दी, आमचीं भुरगीं जावं दी म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन मागया आनी सक्कट आमी पवित्र सभे खातीर मागया. पवित्र सभेन जायतें आमकां मेळ्ळां, गणीत आमी त्या पवित्र सभेक ऋणी जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता. तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमती जे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो. भगिवंती मरिया देवाच्या माया मापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूंक बरो दीस मागता.